आमगे फार्मर्स सांगतात तांची जी सबसिडी आसा ती टायमार मेवना. सो नीड्स टू बी पेड ऑन टायम विदाउट एनी डिले. सपोर्ट प्रायस तो गव्हर्मेंटान इन्क्रीज करचो आनी तोय बीन टायमार दिवचो म्हणून. इरिगेशन सिस्टम जायते आमच्या गोंयांत जे कॅनल ऑलरेडी बांदलो आहे पूण ते खंय मोडले आनी बंद पडले आहे. तेय म्हणटाय ते प्रियोरिटी बेजीस रिपेर करचे. आनी एक आमगेली कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणून चलता ते आमगे जायते शेतकारांक कितें म्हणटा तें खबरूच ना. ताचेरूय आमगेले शेतकार मागताय आनी क्लॅरिटी दिवची म्हणून. बिकॉज agriculture should be protected from corporate. This is very very important. म्हणून ते उदका पॉलिसी जी आसा, how do we prioritize water use for agriculture or will it go only for the tourism for swimming pools? ते ठरवचे पडटले. भारतभर खंय अशें म्हणटात की गोंयां आसा त्यो एग्रीकल्चराच्यो स्किमी आनी खंयच्याच राज्याक ना. पूण दुख्खाची गजाल अशी आमचे कडेन खूब कितें आसा पूण ग्रावंड रियलिटी मातये कडेन ते ना, शेतकामत्या कडेन ना. अशीच गजाल आनी अवतिकाय आमची जाल्ली आसा.